Krytycze baba płyniną, bagion Józefa z amcia gojen damał, diocezycza skareczy, porbyczy, non disancie toeren damiasam. A jest novena za państwo dis i krawi janeraci brestar. आणि odis भेटोयला दिवसाच्या सामाजिक नीती आणि शांतीच्या कारिझमॅटिक नवसरणीच्या आणि पर्यावरण शास्त्र म्हणल्यार इकॉलॉजी या वावरा खातीर आयज 2 वाराद आमचे मदें आसात. सकाळीं मिसाक आमचे मदें वाराद आसलोलो केपें वाराद आमी मागला केरीत भाशेन केपें वारादा खाल येतात ते फिरगोजां पासत आंबावली चांदोर Makazana, Paroda, Kepeं, Sans de Ariel आणि तिलामोळ. आता ह्या सांजेच्या मिसाक आमचे मदेगात आसा ओल्ड गोवा वाराद आनी ह्या वारा दाखाल येतात त्यो फिरगोजो यो कारांबोलीं, कोल्लीं, मार्सेल, नारवा, ओल्ड गोवा, पिएदाद, सांब्राज, São Estevão, São Matthias, São Pedro आनी वांशी. हे मिसाचे भेटेन तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी संतोश्तांव. करीत भाशेन सांतोरेच्या रितोराच्या नांवान फादर कॅनेथ थॅलेस हाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आमी माये मोगाचो येवकार दिता. आनी करीत भाशेन आमचे मदेगात आसात आमचेच जायते सबार यादनीक भाव पूण करीत भाशेन ओल्ड गोवा वारादाचो डीन फादर सिमांव रॉड्रिक्स आनी ताच्या बरोबर हेर सगळे वावर कोत्तले यादनीक भाव तांकां आमी येवकार दिता. मीस आमकां भेटयतले फादर सावियो विएगस, प्रवचन कोत्तले फादर मारियानो डिकोस्ता. आमचे मदेगात आसात आमचे डिकन्स दियाकन भाव तांकांय आमी येवकार दिता आसतना पास्टरल इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा हांगा तांचोय स्टाफ आनी हेर दुसरी बाबा भयणां आयल्यान तांकांय आमी माये मोगाचो येवकार दिता. शिताबेन हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. मातशें मागता पयस थोडीं बसल्यान तीं मातशें फुडें यात. मातशें इल्ली इल्ली गॅप्स आमी क्रिएट करची न्हय कित्याक मागीर आमकां कोमन्यावन दिवपाक मातशें डिफिकल्ट जाता. मातशीं इल्ली इल्ली गॅप्स आहा ती फील करून मातशें फुडल्यान येयल्यार बरें जातलें. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगल्यो बिरावया आनी गायन गावया. A11 देवा तूं आमचो रूम. Acabou-se o mundo que
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या देव बापाची आणि आमच्या सोमया क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवी असो. मोगाल इश्टानो, आयच्या 5व्या नोवेनाचो विशय भाग्यवन जुजे वाजाचे विनवणेन वेगवेगळ्या कारणांक लागून सोंसतल्या मुनिस्कुला सवे काकलुतीवंत आनी कळवळायची जावया. आमी सगळीं वेगवेगळे तरेन सोंसता, घोडी आमच्या तोंडार हांसते मुकामोल दिसत, पूण काळजा मनान जाय तें कितें शिजता. जाय दुसऱ्याक लागून हांव सोंसता, ओ म्हाका लागून दुसरो सोंसता. दुसऱ्या सोवें दारूण जावचे सुवातेर अदीक कोनवलायेची जावंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो कोत्ता. भाग्य जुजे वाजान सोंसतल्या मुनिस्कुलाताय कोनवलाय दाखयली, तर ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना दर परिस्थितींत एकामेकाक समजून घेवंक, ताचे सवे सोंसणीक जावंक आनी बापाची काकलूत आनी कोनवलाय दुसऱ्यांक दाखोवंक बापाची कृपा आमकां ह्या नोवेनांत मागुया. मोगच्या बाबण्यादो वायचो विशय सोंसतल्यांक कश्ट दिल्या खातीर आमी मागतना आमी सोगलीं तरेतरेची आमचे कोस, आमचे दूख, आमचे पिडा हे वेळार आमच्या आस्काऱ्या मुखार घेवन आयल्या. आनी हो आस्कारी आमचो जुजे वास आमकां तो केळीत भाशेन पिडोवंतांक तो इलाज दितालो, पिडोवंतांक तो बरो कोत्तालो. आनी आज तो जुजे वास आमचो आस्कारी आमकांय सोगल्यांक तरेतरेचे पिडेंत आसलेल्यांक आज आपलो हात लावून आमकांय तो पिडेंतली मेकळी कोत्तलो. तर आमचे खातीर आमी मागुया, तशी आमची जायती भाव भयणां फुडें आमच्या घरां आसा, तो हॉस्पिटलांनी, वो जाणट्याच्या घरांनी, वो येते सुवातेर कश्ट होतात, तांचे खातीर मागुया. ताकाय बाय घेवन सेवा वरवीं बापान आपलो कुरपेचो हात लावून ताकाय सोगल्यांक पिडेंतली मेकळी कर म्हूण हे मिसांतल्यान आमी मागून घेवया. ह्याचे मीस आमी भेटयता वाडदीस समोर उरता जोविटो रॉड्रिगीस, ताचे खातीर ताच्या कुटुंबा खातीर मागुया. देवान ताका राखूंक सांबाळूंक बरी भलायकी दिवंक, जावं शिंकपाची बाबतींत वावराची देवाचो आशिर्वाद हे मिसांतल्यान आमी खोतखोत्यान मागून घेवया. तशें आमच्या चड एकल्याचे आवंडे हे वेळार गुपीत आमच्या सुर्गीच्या बापाच्या हातांत घालुया. आमचे आवंडे आमचे चिंतना ताका सांगुया आनी ह्या मिसान आमी आपुरबायेन वांटो घेवया. आनी फावती परमेश्वराची भेटेन वांटो घेताना एवढ्यार आमची पातकां उडकून घेवन त्याच बापाची काकुतीक आमी उलो मारुया. आओ पातकी सोर पदवेदा देवा, आनी तुमकां भाव भणिंदो मोजो गुन्यांचारून सांगता, मोणान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासून बायग्यो सदांच आंकवार बरे सगल्या देवदूताक आनी भोगताक आनी तुमकां भाव भणिंदो मोचे खातीर आमच्या सरस्प्राव देवा लागीं नोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. Pratuja
देवा तुज्या यादनिकाक आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्याक सांत जुझेवाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजच्या शिमापुऱ्यान पड सोडायली. तुज्या चाकरांक तुजे देवीक उतर पोर घोटली आनी सोर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोय. तुजे पोरचेचेर तुजी दयाल दीस घाल. ताचे मजतीन आमचो बोवाट ओदीक आनी ओदीक वाडूय आनी शिव वटणाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायेलाचे सगळे जाणटे एकठांय जाले आनी रामा गांवांत सामुएलाक मेळूंक आयले. तांणी सांगलें, तूं जाणटो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या पावलांनी चलोनात. सगळ्या राष्ट्रांक एक राजा आसा, तसोच आमचेर राजवटकी चलोवंक एक राजा दी. ही सुचोवणी सामुएलाक बरी लागली ना. तरी पूण ताणें सर्वेस्पराक प्रार्थन केलें आनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, तुका परजा सांगता तितलें तूं आयक. तांणी तुका न्हय पूण म्हाका पाट केल्या, कित्याक हांवें तांचेर राजवटकी चलयलेली तांकां नाका. सर्वेस्परान कोलीत केलें तितलें सामुएलान राजा मागताले पोरचेक सांगलें. ताणें म्हणलें, तांचेर राजवटकी चलयतलो ताचे होक हे. तुमच्या पुतांक आपल्या रंगगाड्यांचे आनी गोड्यांचे चाकरेक तो लायतलो आनी ते ताच्या रंगगाड्या मुखार धांवतले. 1000 आनी 50 सैनिकांच्या जोम्यांचे फुडारी तो नेमतलो. तो तांकां आपलीं शेतां भाटां नागरूंक आनी लुवंक लायतलो आनी झुजाचीं हातियारां तयार करूंक आनी आपले रंगगाडे चलोवंक तांकां वापुरतलो. तो तुमच्या धुवांक आपल्यो सुंगोन्नींनी, रांपणींनी आनी उंडेकांनी करतलो. तुमचीं बरीं तीं शेतां दाकां मोले आनी जैतुनांचीं भाटां तुमच्या हातांतलीं काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमचे पिकावळीचो आनी दाकांचो दावो वांटो काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक आनी हिजड्यांक दितलो. तुमच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या चाकरांक आनी चाकोन्नींक आनी ठणठणीत गोरवांक आनी गाडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडांचो दावो वांटो मागतलो आनी तुमीच ताचीं चाकरां जातल्यात. तो दीस पावतोच तुमीच मागून घेतल्या त्या राजाक लागून तुमी बोबाट मारतल्यात. पूण तेदना सर्वेस्पर तुमचें आयकचो ना. सामुएलाचीं उतरां आयकूंक परजा कबूल जाली ना. तांणी म्हणलें, हेरां राष्ट्रां परी आमी जावंक आमकां एक राजा जायूच. आमचो राजा आमचेर राजवट चलयतलो आनी आमचो फुडारी कसो आमचीं झुजां झुजतलो. परजा सांगताली तितलें सामुएलान आयकलें आनी सर्वेस्पराक कोलीत केलें. तेदना सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें,
तांचे मागणे आयक आनी तांकां एक राजा दी. देवाचें उतोरें. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतोल्या. सगळीं म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतोल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरसां बागी. तुज्या मुखामोलाच्या उजवाडान ती चलून सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवांचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रामाणीकपणांत आसतलें ताचें सूख. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतल्या. तूं तांची व्हडवीक, तूंच तांचें बोल. तुज्याच बोलेपणान आमची सोकोत वाडत वेता, कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायेलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत. जबाब, तुमचो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतल्या. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबीं रावया. एक व्हड बाकणार आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेलूंक आयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्गू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक कोडकार जेजू सोर्शी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, होय, म्हाका खोशी आसा, तूं नितोळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचे कोड नाच जाले आनी तो नितोळ जालो. जेजून ताका वेगीच धाडलो आनी कोरायेन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तूं नितोळ जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणा दिवंक मोइजेसान फर्मायलोलें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नोगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगले कोडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी बाग्योन जुजे वाजाच्या नोवेनाच्या 5व्या दिसाक आसा आनी हो सोबीत विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. बाग्योन जुजे वाजाचे विणवणेन वेगवेगळ्या कारणांक लागून सोंसतेल्या मनीसकुळा सोवें काकळुतवंत आनी कोनवाळायेची जावया.
भाव भयणीनो, ह्या विशयान दोन म्हत्वाचीं उतरां आसात, काकळूत आनी कोनवाळाय. काकळूत, कोनवाळाय, दोया, मोया, मोग. भाव भयणीनो, हे देवाच्या सोयबाचे गूण, आनी ह्या गुणाचेर जेन्ना आमी लक्ष घालता आनी पळयता, भाव भयणीनो, देवाचें रूप आमच्या दोळ्या मुखार येता. आनी आमच्या चालत्या जिवितान पासून कोणूय आमचें सगळें दोया दाखयता, मोया दाखयता, काकळूत दाखयता, कोनवाळाय दाखयता. भाव भयणीनो, आमकां बरें दिसता आनी आमी रोखडेंच म्हणटा, हो दोयाळ मनीस, हो काकळूतवंत मनीस, हो दोयेचो मनीस, हाचें सगळें देवाचें आसणें आसा अशें आमी उद्गारता आनी म्हणटा. हो विशय आमकां वेगवेगळ्या कारणांक लागून सोंसतल्या मनीसकुळा सवें म्हणजे आमचें सवें. आमी काकळूतवंत आनी दोयेचीं जावं कोनवाळेचीं जावं आपयता. भाव भयणीनो, हे गूण देवाचे सोयमाचे देखून पवित्र पुस्तकांत देव सगळो कोनवाळायेचो, मोगाचो, दोयेचो, काकळूतवंत हे आमकां दिसून येता. सुटकेच्या पुस्तकांत 30 आनी 4 आवेस्वरांत 6वे वळवींत आमकां अशें मेळटा, सर्वेस्पर दोयाळ मोवाळ काळजाचो देव, तो रोखडोच रागार जायना, पूण भोव दुलोभ आनी विस्वाशी. स्तोत्र 140:5 वळी 8 ते 9 थंय आमकां अशें वाचूंक मेळटा, सर्वेस्पर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सटकून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ, सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचणांक कितलो माये मोगाचो. इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांत 25वे आवेस्वरांत 8वे वळवींत आमकां अशें मेळटा, सगळ्यांच्या पोल्यांचेर व्हांवतात तीं दुकां सर्वेस्पर पुसून काडटलो. देव इतलो कोनवाळायेन भरलेलो तें आमकां दिसून येता. इजिकेल प्रवादाच्या पुस्तकांत आमी अशें वाचता 30 आनी 4 आवेस्वरांत 15 ते 16 वळींनी, हांवूच म्हज्या मेंढरांक चरयतलो आनी तांकां आड पडीशी करतलो, सांडलोल्यांक हांव परतून हाडूंक वेतलो, दुखयलोल्यांचे घाय बांदतलो आनी अस्वस्थ जाल्यांक तांकां गोट करतलो. भाव भयणीनो, सर्वेस्पर एक गवळी कसो आपल्या शेळयांची निगा घेता, तांचो परामोस करता, तांचे घाय बांदता, सांडलोल्यांक सोदून काडटा. भाव भयणीनो, हें आमकां दिसून येता देव कितलो मोगाळ, दोयाळ, कोनवाळायेन भरलेलो आमचो देव. नव्या करारांत प्रकाशनेच्या पुस्तकांत 21वे आवेस्वरांत 4थे वळींत आमकां अशें मेळटा, तांच्या दोळ्यांतलीं सगळीं दुकां तो पुसून काडटलो, मरण आनीक आसचें ना, दूख आनीक करची नात, रुदन आसचें ना, कश्टूय आनीक आसचें नात, आदलें सगोट सोरोन गेलें आनी सोरोन वेतेलें. म्हणजे सर्वेस्पर देव आमची दुकां, आमचे कश्ट, आमचे आटे विटे खंती सगळें पुसून काडून भाव भयणीनो आमकां पिकोवणी फावो करतलो. हे देवाचे गूण, हे देवाचे सोयबाचे गूण आनी देवाचे सोयम कसलें तें आमकां पवित्र पुस्तक किरीत भाशेन आमकां सिद्ध करता, स्पश्ट करता. भाव भयणीनो, नव्या करारांत जेन्ना आमी नदर मारता, जेजू देवाच्या काकुतीचे मुखामळ
अशें आमकां दिसून येता. आनी जेजू देवाची काकूट उपोट भरपूर भाव भयणीनो आमचेर ओतयता. ताचे मिसांवूच आपल्या बापाचे काकुतीचे मुखामोळ जावंक, टू बिकम द व्हेरी मर्सिफूल फेस ऑफ हीज हेवनली फादर. आनी तें आमकां ताणें करून दाखयलें. जेन्ना आमी जेजूचेर नदर मारता तेन्ना देव कितलो काकूळटवंत, visible face of God, merciful, visible, tangible face of God here and now जेजून आमकां करून दाखयलो. आनी हे भाव भयणीनो आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां बेस बरें थावें जाता. तो कोडकार सगळे काल्तिकायेन दिमी घालून जेजूशी येता, जेजूशी मागता आपल्याक बरो करूंक, आनी जेजूक ताचे चुरचुरे दिसतात. आनी चुरचुरे धरून, काकळूत धरून, दोया धरून जेजू ताका बरो करता. आमी जाणाव कोडकाराक समाजान सुवात नासली, घरान सुवात नासली, कुटुंबान सुवात नासली, आनी तसल्या वेळार जेजू ह्या कोडकाराची काकळूत दोया करून भाव भयणीनो ताका पेकोवणी फावो करता. भाव भयणीनो जेजूच्या जिवितान नव्या करारान असले साबार घडयो आनी घडणितां आमकां दिसून येतात. मार्कूच्या शिव वर्तमानान 6व्या 3 आनी 4 वळींत आमकां अशें मेळटा, तो होड्यांतलो भायर सरतना जेजून एक व्हडली उरपोज देखली आनी गवळी नासलोल्या शेळयां पोरी आसली देखून काळजांत तावन तांचे ताका चुरचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. भाव भयणीनो खुबसो लोक जेजू फाटल्यान वेतालो आनी जायते फावटी उपाशी बसून ताचे फाटल्यान वेतालो आनी जेजूक तांचे चुरचुरे दिसताले. एका वदान हो लोक जेजूचें आयकूंक सोदतालो, दुसऱ्या वदान जाय तो सॅक्रिफीस करून जेजू फाटल्यान ती वेताली. आनी आमी जाणाव कितलेशे फावटी जेजून उडे म्हणून तांकां भाव भयणीनो तांच्या पोटाची भूक मारली. जेजूक तांचे चुरचुरे दिसून आयले. जेजून जायत्यो वोपाऱ्यो बी घालून आपलो बाप कितलो कोणवाळो दोयाळ तें आमकां दाखयलें. आमी ग्रेस मुनीस आनी लाजार हाची वोपार आयकता आनी तुंय तो ग्रेस मुनीस लाजारा सोवें कसलीच काकळूत दोया दाखयना आनी त्या पासत हो ग्रेस मुनीस इफेर्न भोगूंक वेता. पूण लाजार भाव भयणीनो वयर स्वर्गार बापाच्या गोपान अब्रामाच्या गोपान पावता तें आमी पळयता. भाव भयणीनो जेजून हो दोयेचो गूण आमी बी आपणावचो म्हणून आमकां सगळ्यांक उलो केला आनी आपयल्यांत. आमकां लुकाच्या 6व्या 30 आनी 6 वळींत आमकां अशें जेजू म्हणटा, जसो तुमचो बाप दोयाळ तशींच तुमी दोयाळ जायात. आनी बऱ्या सामारितानाची वोपार घालून जेजू निमाणें आमकां अशें सांगता, वच आनी तुंय तशेंच कर. आनी ह्या वर्साचो गवळीक विशय जुवांवाच्या शिव वर्तमानांतलो 13व्या आवेस्वोर 15वी वळ, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. म्हणजे कितें करात? दोयाळ जायात, काकळूतवंत जायात, मोवाळ जायात, दोया दाखयात, कोणवाळाय दाखयात. हें म्हज्या बापाचें मिसांव आनी हें मिसांव जेजू वरवीं आमकां सगळ्यांक बापान दिलां. आनी भाव भयणीनो हो विशय नियाळटा आसतना, आयज घरा वेता आसतना दोयाळ काळीज, मोवाळ काळीज घेवन आमी वचूंक जाय. भाव भयणीनो आमची निमाणी जोडटी बी कशी जातली ती जेजून आमकां वोपार घालून सांगलां. आनी ताणें मातेवाच्या 25व्या आवेस्वरांत थंय आमकां ही वोपार मेळटा, आमची निमाणी जोडटी कशी जातली. आनी थंय जेजू अशें म्हणटा, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक भावा भयणी मदल्या एकल्याक तुमी जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडलेलो न्हू, येयात आनी संवसार रुचलोल्याक
तुमकां तयार केल्लें राज तुमचें दायज म्हूण घेयात. कोणाक भाव भयणीनो हें सुर्गेचें राज फावो जातलें? भाव भयणीनो, कोण आशिर्वाद पडलोलीं जातलीं? कोण सुर्गेच्या राजान भाव भयणीनो भितर सोदतलीं? जीं दया दाखयतात. भुकेलोलें सोवें, पिड्यो वतां सोवें, एकसुऱ्यां सोवें, बोणकोणीत आशिल्ल्यां सोवें, जीं ताणेन भुकेतात तांचें सोवें, जीं मानसीक पिडेक सांपडल्यात तांचें सोवें, जीं कोण दया मोया दाखयतात, जीं भाव भयणीनो बोगसोणें दितात, तीं सगळीं बापाच्या घरांत वयर स्वर्गार भितर सरतल्यात म्हूण जेजू आमकां खात्री दिता. भाव भयणीनो, जुजे वाजाच्या जिवितांत तर आमी नदर मारीत, आमकां ताचे विशीं तर जेन्ना आमी वाचता तेन्ना भाव भयणीनो आमकां जुजे वाज ल्हानपणींतल्यान भुरगो आसतना पासून तो काकळूतवंत दयाळ कोणवाळेचो अशें दिसून येता. ताच्या जिविता विशीं वाचता आसतना आमकां अशें मेळटा की तो ल्हान भुरगो आसतना जेन्ना दनपारच्या वेळार भिकारी तांच्या दारार येताले, तो आपलें जेवण काडून आपल्याक उणें करून तांकां दितालो अशें आमकां मेळटा. तो भिकाऱ्याचे गाय पुसतालो आनी बांदतालो अशें बी आमकां वाचूंक मेळटा. भाव भयणीनो, ताणें खंय ओल्ड गोवा थंय जाणट्यांक एक घर बांदलेलें आनी थंय जाणट्यांची कूद आपूण खासगी तो सेवा करतालो तें बी आमकां वाचूंक मेळटा. मागीर भाव भयणीनो, श्रीलंकेंत जेन्ना वशाची पिडा सुटली तेन्ना लोकांनी आपल्या घरच्यांक ही पिडा जाल्ल्यांक भायर उडयली, किकोंत केली, एकसुरे सुवातेर सोडलोली. तेन्ना जुजे वाज ह्या पिडेक सांपडलेल्या मनशांक एकठांयता, तांचो परामोस करता, तांकां जेवण पेज वाडटा आनी मेल्ल्यांक मानान मातयेक लायता तें बी आमकां वाचूंक मेळटा. भाव भयणीनो, हो व्हडलो सांत कोनवाळायेचो सांत. जेजूची कोनवाळाय ताणें आपली कोनवाळाय केली. जेजूचें दयेचें काळीज ताणें आपलें दयेचें काळीज केलें. ताणें सगळ्यांक बापाचो मोग मोयपास काकळूत दाखयली. न्हूच फकत पिडेंत आशिल्ल्यांक पूण ताचेर आड उलयतल्यांक, ताका पिडापीड दितल्यांक, ताचेर दुस्मान जाल्ल्यांक तांकां बी दया काकळूत जुजे वाजान दाखयली. भाव भयणीनो, आमी तो दयेचो गूण, काकळुतीचो गूण बापाचो आनी जेजूचो आमचो करून ह्या संवसारांत बरेपण शिपडावंक तर आमी पावतले. बापा परी आमी दयाळ जावंक जाय. बापा परी दयाळ. जेन्ना आमी बापाचेर नदर मारता, जेजूचेर नदर मारता, जुजे वाजाचेर नदर मारता, आमच्याय बी काळजांत ही दया मोया उत्पन्न जावंक जाय आनी आमी बी तें जिवीत जिवंक आमकां आयज किरीत उलो. भाव भयणीनो, थोड्योश्यो वस्तू निमाण्यो आमच्या जिविताक आमी घरा व्हरूंक मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 11वे वळवीन 11वे आवेस्वरांत 30वे वळवींत आमकां अशें मेळटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो. भाव भयणीनो, पयलीं आमी सगळीं जेन्ना पिडेक कश्टांक दुखीक आकांताक सांपडटा जेजूशी आमी वचुया. जितले आमी ताचेशी वेता तितलो आमकां धीर मेळटा, घोटाय मेळटा, बळ मेळटा आनी जेजूच आमकां आपणाशें आपयता. ताचेशी गेले उपरांत ही दया आमी अणभवतल्यो आनी आमी बी दया जावंक शिकतल्यो. तो ल्हानवीक शांत दुलोभ काळजाचो ताचे लागीं आमी शिकूंक जाय, ताचेर आमी नदर मारूंक जाय, तेन्ना की आमी ताचें मिसांव दयेचें फुडें व्हरूंक पावतल्यो. जुजे वाजान भाव भयणीनो, मागण्यांत जाय तो वेळ सारून पवित्र संस्कारा मुखार वेळ सारून तो दयेचो मनीस जालो. जेजू मुखार जेन्ना आमी वेळ सारता ताचेशी आमी वेता, आमी दयाळ मोवाळ जावंक पावता. भाव भयणीनो, दुसऱ्याचें दूख ओळखून घेवया.
जायते फावटी आमचेर दूख येता तेन्ना आमकां गमता आमी कितें भोगता पूण त्याच वेळार दुसऱ्याचें दूख सोजमूक आमकां कठीण जाता. आमच्यो अस्कोतायो आमी जाणव पूण आमकां दुसऱ्याच्या अस्कोतायेचेर आमचें मन वेता, लक्ष वेता आनी जायते फावटी आमी फॉर्मण मारता. भाव भयणीनो, एकामेकाक हात दिवन एकामेकाच्या कश्टांक वांटो घेवन परिशदीक वाट चलोवंक पवित्र सभा आमकां आपयता. आमी सगळीं बोरवाशाची यात्रेकारां. तूंय वयर स्वर्गार पावूंक एकामेकाच्या हातान धरून एकामेकाक सांगात दिवन एकामेकाक धीर गोटाय दिवन आमी फुडें वचूंक जाय. हें जेजूचें मिसांव, हें पवित्र सभेचें मिसांव, हें झुजे वाजाचें मिसांव जालें. भाव भयणीनो, आमी जाय तो इदवास करता. जो मनीस इदवास करता, जावं जिविताचो, जावं वस्तूंचो, जावं दुडवांचो, तो मनीस दुसऱ्या सवें काकळूत दया दाखोवंक शकना. जाका दुसऱ्यांचें पडलेलें आसा ताणें सॅक्रिफायस करूंक जाय, निस्वार्थी जिवीत जिवंक जाय आनी देवान दिल्ले रिसोर्सीस, पयशे, दुडू, ग्रेस्काय, टॅलंट्स जे आमकां देवान दिलां ते कश्टवतल्या मनीसकुळा पासत आमी घालूंक जाय. आयज आमच्या गोंयांत कितलो इदवास, पयशांचो इदवास, जेवणाचो इदवास, देवान दिल्ल्या ग्रेस्कायेचो इदवास, रिसोर्सीस वी आर वेस्टिंग सो मच. भाव भयणीनो, असलें तर आमकां मन आनी धोरण आसा, तें स्वार्थी धोरण, त्या धोरणाचेर आमी झुजपाचें आसा. निस्वार्थीपणाचें जिवीत आमी आपणावन दुसऱ्याच्या गरजांक आमी पावपाचें आसा. दोयेचें काळीज आमी आपणावपाचें आसा आनी हें आपणावंक आयचें देवाचें उतर आमकां आपयता. भाव भयणीनो, बाग्योंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे हो एक व्हडलो सांत. ताचें तो अशें म्हणटा, द मोस्ट डेडली पॉयझन ऑफ आवर टायम इज इनडिफरन्स. द मोस्ट deadly poison and sin, deadly sin of our time is indifference. बेपर्वा करप म्हणजे कोण कश्टवता आनी म्हाका पडूनच वचूंक ना, कोण दुखींत आसा आनी हांव मौजा मारता, कोण भुकेन आसा आनी हांव इदवास करता. इनडिफरन्स. आनी हे सगळ्यान व्हडलें पॉयझन, डेडली सीन, डेडली पॉयझन ऑफ टुडेज सोसायटी. आमी क्रिस्तांव जाल्ल्यान असले वीक आमी शिपडावंक शकना. हे विकाचेर भाव भयणीनो जैत मांडपाची आनीक भाव भयणीनो एक झूज मांडपाची गरज आसा आनी आमी सगळ्यांनी आयच्या दिसाक हाचेर थाराव घेवपाची गरज आहा. भाव भयणीनो, एक जाणार मनीस अशें म्हणटा, ट्रू कंपॅशन means not only feeling another's pain but also being moved to help and to relieve it. भाव भयणीनो, चुरचुरे धरप म्हणजे न्हय स्वगत मनान दिसप चुरचुरे, काळजान दिसप चुरचुरे, पूण वचून भाव भयणीनो दुसऱ्यांक समाधान करप, भुकेल्ल्यांक पावप, जेवण दिवप, पिडेवंताची खबर घेवप, वेळ सारप, ताका म्हणटा आमी चुरचुरे करप. भाव भयणीनो, फिलींग एंड एक्शन दे गो टुगेदर. ह्या आल्तार येतलो जेजू आमकां सगळ्यांक हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांक आनी आमकां सगळ्यांक जूंय जूंय आमी भोंवता थंय थंय दोयेचें काळीज, काकळूतवंत काळीज, कोणवाळेचें काळीज, मोगाचें काळीज एकामेकाक आमी दिवंक हे आल्तार येतलो जेजू मोगाचो सागोर, काकुतीचो सागोर, दोयेचो सागोर, कोणवाळेचो सागोर आमकां सगळ्यांक एक कृपेन भरूं म्हूण बापा लागीं हे मिसांत मागुया.
उबी रावया. आमचो बाप काकुत्सार दोयाल मोगाळ तो आमच्या उस्के आमच्या आवंडे सदांच आयकूंक तयार. शिसूद म्हणटा मागात दारार मारात आनी दार तुमकां उगडटलें. असलींच कोळपणां धरून आय वेळार आमच्यो थोड्योश्यो गरजो त्याच दोयाल काकुत्सार बापा मुखार आमी दवरुया. जुजे वाजान पिडेन कोश्टावतल्यांची परिस्थिती समजून तांची मोगान सेवा केली. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोंसतल्या सोवें ओदीक काकलुतसार जावंक आनी कोश्टां परस जिविताचें दान ओदीक मोलादीक हें ओळखून घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. जुजे वाजान मान पदवी आनी व्हडपण सोडून ल्हानविकायेन सेवा केली. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपणाक मेळ्ळोली जुट्टी घेवन पोरजेची ल्हानविकायेन सेवा करूंक कोश्टावतल्यांक गरजेवंतांक फावो तो आदार आनी सहकार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. जुजे वाजान क्रिस्ता पासत कोश्ट पिडापीड बावार्थान सोंसले. कोश्ट पिडा आमच्या जिविताच्या दारार मारता तेन्ना आमचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टांक सोर करूंक आनी ताचेंच बोळ घेवन जिवितांत पावलां मारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. जुजे वाजान मागण्याच्या जिविता वरवीं शेळमोळो जाल्लो बावार्थ जागयलो. आमी दर एका क्रिस्ती बावार्थ्यांनी दिसा दिसपोटी जेजूच्या पांयां सोशी बसूंक वेळ करूंक आनी एकामेका पासत मागूंक ओदीक करून सोंसतल्या पासत मागूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आमचे दिओसिजीच्या समाजीक निती शांतीच्या कॅरिझमॅटीक नवसरणीच्या आनी पर्यावरण शास्त्र इकॉलॉजी वावरा खातीर आमी प्रार्थना तेन्ना आयज मिसा बेटेंत वांटो घेतल्या केपें आनी ओल्ड गोवा वाराड्यांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आमी सोगले आमचे हात जोडुया. दोळे बंद करून आमी आमच्या मोगाल बापा दोयाल बापा लागीं आमचे आवंडे आमची चिंतना आमची मागणी ताका गुप्तीन आमी उक्ती करुया. बो मोगाल बापा तूं सदांच आमच्या उल्याक आपलो कान दिताय. तुरे वेळार आमच्या आवंडे आमची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यान ती आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. C28 पातेनात आनी खालसीन. C28. Unia
मोच्या भाव भयण्यांदो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तोच ते सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या एक पवित्र सुवेच्या पदाक सर्वेच कोर मानून घेऊ. बो मोगाल बापा, बायग्यू जेवाजाचे आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काराच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोणवाळायन तुजो आशिर्वाद घाल. आमकां स्वर्गीचें जेवण खाण आमकां स्वर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोड काळजांनी देणी भेटोवंक आनी हें जेवण खाण घेवंक आमच्या दिसा दिसपटे समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावन अशें जेजूच्या मरणान आनी पडोवचेवणपणाक उक्तापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रोन कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. आमची काळजां बहारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासतांच्या देवा, सोर काडेनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुसेवास ह्या तुज्या भोगताचो मानान उगडास करून तुजी पवित्र सभा तुका फाव करताय. ताच्या पुण्य जिवीत आमकां धीर दिताय. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उस वाडयताय. ताच्या मागण्याच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगता संगतीर निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोस मरोड सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडले. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोची.
तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कोराराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वावर वतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बोवटाचो गोट पोर गोठुया. जेजू तुझे मरण आमी समोरूंका, तुझे पुनोची पोत पोर आमी परगोट्या, तुझ्या एरियाक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पडोवचोनपणाचो आमी भोगतीपण उगडास कोत्ताव. जिविताचो उंडो आनी सोडोवची कास तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचो पोती बागियोन जुजे बागियोन धर्म दुता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ते जेजू वरवीं, ते जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदनांनी पळयवो तुका सासणाच्या सासणा. मोगाच्या बाबड्यांदो, आमचो बाप दोयाल काकुत्सार आनी होच बाप आमकां आपल्या भुरग्यांकूय दोयाल काकुत्सार चौकतो आपयता. आज आमी आमच्या गोंयच्या आस्कारेच्या नोवेनांत आसतना आमचो आस्कारी असलो दोयालपणान जियेलो, तर ताची मोसत मागून हे जेसून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमी करीत भाशेन आमकांय दोयाल काकुत्सार कर म्हूण बापाचो आदार मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, शे नांव पवित्र जाव, शे राज आमकां यो, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दीस पटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोगशिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पळोव दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जे क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर वशान ओत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय
आणि सोर आकातातली वाटाय. सोम्याची कुस्ता तुझ्या दोन दुतांक मोडले. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र चोबेचेर बावाटाचेर दीस घाल आनी तुजे खोशे परमतिकात शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ. सो येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचेय सोबी आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची येशेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कोर. देवाची येशेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे येशेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. सोम्याची कुस्ता करून शिरो वता जोडटे आनी कुडीत बोला किंवा नको त्यो. ही देवाची शेडी ओ तो जेसू सदांच आपल्या शेड्या सोबे दोयाल काकुचार जालो. आज आमकांय दोयाल काकुचार जावंक तो आपयता. हे जेसू घेवंक हे वेळार आमी तयार जाल्या होती सोगली सुभागी. सोम्याचे आमचे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या कवत्रांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्या घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शिवूंक फुडें सरतना गीत गावया. D13 जेजू बऱ्या गोवळ्या.
Jesus वादेक म्हाका सारलो हांवें तुका हें कोणा वाटोली Isai oradali Jesus wadik moga sarlo hawen duka engona wagdoli Isai oradali Parti makapur kaya makalipur naroy povitroktan dobor sodas kalsan Parti makapur kaya makalipur naroy povitroktan dobor sodas kalsan प्रार्थूया सोर्गीच्या बापा सांत जुजे वाजाक मान दिवन ह्याच्या दिसाक हे नोवेनाच्या दिसाक संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुज्या देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूय नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता हे परी तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या भाव भयणांची सोडूंचो हुस्को धरूंक शू वटमाण परगटूंक दिरादीक फुडारी वचून फुडें वचूंक कशें कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मोगाच्या बाबा भयणीनो ही संदी घेवन आमी खास करून दिदवासूंक सोदता ओल्ड गोवा वाराडा खाल येतात त्या सगळ्या फिरगोसकारांक आनी सगळ्या यादनिकांक जायते यादनीक आमचे मोदेकात आसात चौगडास आमी सगळ्यांचो करिना पूण सगळ्यांक तांकां आमी आशा दिनवासूंक सोदता तेच बरोबर आमचे मोदेकात आसात पास्टरल इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा हांगा थावन आयिल्ले आमचे डिकन्स जायत्यो आमचे माद्री भयणी आसात तांकां सगळ्यांक आमी दिनवासूंक सोदता तेच भाशेन आमचो कॉयर आसा तांकां वाचपा मागणी करूंक आदार दितल्यांक हांगा सगळ्यांक आमी काळजांतान दिनवासता कांय कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी मिसां आमची हे परी सकाळीं 6, 7:30, 9:15 हे रोमारीचे मीस ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन सांजे मीस 4 वाजता हेय रोमारीचे मीस
6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. आयतारा दिसा ल्हानसो बदल नोवेनाच्या दिसांनी आमी केलोलो आसा, ताची नोंद तुमी घेवची. खेरीत भाशेन 14 आयतारा दीस मिसां सकाळीं 5, 6:15 आनी 7:30. त्या उपरांत मिसां सदांचेच भाशेन. खेरीत 14 आयतारा दीस 9:15 मीस जाणट्यां आनी पिडेवंतां पासत आमी भेटयता, तांचे पासत आमी मागता. म्हणटूच जाणट्यांक आनी दुयेंतींक हांगासर फुडल्या बसकाचेर, हांगासर फुडल्या कदेलांचेर तुमी तांकां घेवन येवचीं. आनी तांकां आमी खेरीत तेल आमी लायतले. अदीक करून गंभीर परिस्थितीन आसात, दुयेंत आसात तांकां. म्हणटकूच तांकां बॅचीस आमी दितले. म्हणटकूच ही आमची सगळी मांडावळ बरे भाशेन जावंक आदी फुडेंच तुमी त्या मिसाक तुमी येवचें. ते मीस सोंपल्या उपरांत आमचें कॅन्टीन आसा, थंयसर पेज ओ कांजी आमी म्हणटा ती आमकां मेळटली. उगडास करून बागयोन जोसेफाच्या साद्या चालत्या जिविताचो. त्याच दिसा 14 हिंदी भाशेन मीस आसतलें 11:15 वाजता. परबेच्या दिसा 16 मिसाची मांडावळ हे परी सकाळीं 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचें मीस 10 वाजता. हे मीस भेटोवंक आमच्या मोदेकात 5 बिस्म आसतले. मिसाचो मेन सेलेब्रंट म्हटल्यार बिशप थियोदोर मास्कारेनस, आमचोच कार्दियाल बिशप फिलिप नेरी फेर्रांव आनी आनीक 3 बिस्म आमकां मेळटले हे मिसाचे भेटेक. उपरांत बागयोन जोसेफाचे ऑराथोरीच्या कुड्यान मीस जातलें दनपारचें 12 वाजता. 4 वाजता कोंकणी भाशेन हांगासर मीस जातलें आनी 5:30 वाजता इंग्लिशीन मीस जातलें परबेच्या दिसा. ह्या जाग्या विशीं कांय सवलती आमी उगडास करता. म्हाका बाबा भयणीनो, नोवेनाक आमी येता तेन्ना न्हय फकत मिसाचे भेटेन पूण आनीक संस्कार आमी घेवंक जाय, आनी तो म्हणल्यार कुमसार. आमी पाद्री मार्कार केल्यात आनी थंयसर आमकां कुमसाराक आमी सवलत तयार करून दवरल्या. हाचो बरो फायदो तुमी काडचो. जायतो लोक येता कुमसार जावपाक. बरें कुमसार आमी करुया, जिविताची नोस्तरणी आमी करुया. तेच भाशेन मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक आमी दिवंक जाता. तेच भाशेन देणगी, डोनेशन जावं नोवेनाच्या दिसांनी वो परबे समयार आमी कसलो ना कसलो आदार दिवंक जाता, आमी दिवया. तेच भाशेन आमच्या स्टॉलान धर्मीक वस्तू आमकां मेळटात. खेरीत भाशेन वर्सावळीचो बागयोन जोसेफाचो कॅलेंडर आमकां मेळटा. तेच भाशेन मागण्याचो झेलो हेंय पुस्तक. हातूंत सगळी मागणी जी आमी घरा कडेन म्हणटा, वेगवेगळ्या सातां भोगतांची वो तेरसाची, हें सगळें एकाच पुस्तकान आमकां मेळटा. म्हणटकूच ते हांगासरूय मेळटा आमकां पुस्तक आनी सांतवारेनूय आमी गेल्यार थंयसरूय ऑफिसान आमकां मेळटलें. फर्स्ट एड सेल आमकां गरज जाल्यार ताचो आदार आमी घेवचो. तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट, फेरी आमकां सकयल आसा. सेंट जोसेफाज कॅन्टीन हांगासर आमची बूक आनी आमची थान आमी नेवंक आमकां आसा. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे मेरेन बागयोन जोसेफाची सांकवाळे सोमेस्तांक उक्ती आसतली. सकाळीं 7:30 ती 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ती 7 वाजो पर्यंत. फाल्यांच्या मिसांक वो फुडल्या दिसांनी कोणूय सुरवातेची उतरां वाचपां भावार्थाचे मागणे करूंक सोदतात तांणी मिसा आदीं वो आदल्या दिसा साक्रिस्तीन येवन सिस्तेरींक तुमी मेळचें. तुमच्या वस्तूंचो तुमीच सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली वस्त कोणाची मेळ्ळी जाल्यार आमकां तुमी गमोवचें. हे मीस आनी हेर सगळीं मिसां यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटात. पूण खास करून 9:15 मीस आनी 4 वाजता ही दोनूय मिसां रोमारीची मिसां CCR TV लायव्ह आमकां दाखयता. आमचे वॉलंटियर्स सांगतात आनी सुचयतात तांचेंय तुमी आयकुचें. हांव आयकतां ते भाशेन पार्किंग करता आसतना थोडी मातशी उजत करतात, मातशें हांगाच दवरता, मातशें थिंगाच दवरता करतात. मातशें सुचमून घेवंक जाय, कित्याक तुमचे फाटल्यान आनीक जायतो लोक आहा. म्हणटकूच आमचे वॉलंटियर्स तुमकां सांगतात पार्किंग करपाक डिरेक्ट करतात. मातशें तांचें तुमी आयकुचें म्हणून आमी मागता. खेरीत भाशेन उगडास करता आमच्या वॉलंटियर्सांक हांगासरल्यांक आयज 6 मीस इंग्लीश भाशेन तें जाल्या उपरांत वॉलंटियर्सांक जमात आसतली. म्हणटकूच सगळ्यांनी रावंक आमी मागता. कोणाकूय सांडोली वोस मेळ्ळ्यार आमी दिवंक आमी उगडास केला. कोणाचें घडयाळ मेळ्ळां
तें आमी दवरलां भितर. कोणाचेंय सांडलां जाल्यार मातशें तुमी येवन व्हरचें. आनी कोणाची 2 घडयाळां सांडल्यान तुमकां तर मेळ्ळीं जाल्यार तुमी ती हाडून आमकां दिवचीं म्हूण आमी मागता. म्हणटकूच आनी एक पावटी सगल्यांक तुमकां समेस्तांक आनी आमच्या याज्ञीक भावांक शेवटाक आमी आनी एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. हे मिसाचे भेटेंत तुमी सगळीं आयल्या पासत बागेवन जुजेबाजान तुमचे सगल्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी असो. सोर पदयता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद करून वचून यात. बापाचे देवाचे वचून यात. दोय आनी काकुत्सार जावंक तुमकां धाडटा. बागेवन जुजेबाजाचे नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. मोगाळ बाप्पा, तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी ओपलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका बागेवन सेवाजान पवित्र आत्मीन आनी आंकवार मारीच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करुण्यो केल्यो. आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागेनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसतांव. आनी ताचेच मजतीन आमकां उपकार फावो जावं म्हूण मागता. उगीच रावन तुका जाय तें हे वेळार माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेतना गायन करुया. U35 जुजेबाजा आमच्या बाबा. बागेवन जाल्या आमच्या बाबा, विनोयत्यांक तुजी वसत पावय. साक्षी दिवंक जेजू बाबार पोरसून पुरबेन भूर आमकां जागोय. जुजेबाजा आमच्या बाबा, तुजे पासत Arca moima, Papa Jesus, povitratmia, Arca moima, sasna, sasna. Zusevaza, amcha baba, tuje paso, Arca moima, Papa Jesus.